नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकर। आयच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपली पळयात आयच्यो हेडलायन्स। तात्पुरते शेक उबारपाक आतां टीसीपीच्या परवान्याची गरज ना, मंत्रिमंडळाच्या बसकेत निर्णय। विजनरी कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीन बुडयल्ल्या ठेवीदारांचे पयशे दितले मेळोवन सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरांचे आश्वासन। पंदरा दिसांत तिसऱ्या शाळेत चोरी। दाबोळेच्या केशव स्मृती शाळेंतल्या पयशे आनी वस्तू सकट चोरी। आयतारा राती मोरजेच्या आनंदी अनंत मिनी सुपर मार्केटात जाली चोरी। सीसीटीव्ही मशीन, सोऱ्याच्यो बाटल्यो, 2 लाख रुपया सयत 20 लाखांचो मुद्देमाल व्हेलो फाराव। रस्ते अपघाताचो आनीक एक बळी। गाडी आंगावयल्यान गेल्ल्यान आंध्राच्या चलयेक हणजूण आयले मरण। आनी मडगांव नगरपालिकेत वाडला भ्रष्टाचार। फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान केलो सणसणीत आरोप। आता पळयात खबरो विस्तारात। दर्यादेगेर तात्पुरते शेक उबारपा खातीर आतां टीसीपीच्या परवान्याची गरज पडची ना। पर्यावरण आनी पर्यटन खात्याच्या परवानगी उपरांत तात्पुरतो शेक उबारपाक मान्यताय मेळटली। हे विशीं मंत्रिमंडळाच्या बसकेत अध्यादेश संमत जाला, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। सध्या बीचेस अंडर डायरेक्शन ऑफ शॅक्स टेम्पररी स्ट्रक्चर ऑन पब्लिक बीचेस रेग्युलेशन अँड कंट्रोल ऑर्डिनन्स 2023 थ्रू अवर टुरिझम डिपार्टमेंट आतापर्यंत शॅक्स आणि टेम्पररी स्ट्रक्चर्स जे बीचाचेर घालताले ताका टीसीपी लागनाशिल्ले किंवा ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स लागनाशिल्ले। वेरियस प्रॉब्लेम्स ताका येवपाक आसा, हे सगळे रेग्युलरायज करपा खातीर आमी टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या थ्रू तांकां परमिशन दितले। आनी जी एक्चुअली एज पर म्हणजे शॅक्स आसा ताकाय बी ताका नॉट टीसीपी आनी तेजे स्ट्रक्चर आनी एक ठरल्या प्रमाणे त्या तातूंत आनी लोकेशन सुद्दां एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान ताका तो ठरोवन दिल्लो तेजी लोकेशन आसता। म्हणजे एनवायरमेंट आनी टुरिझम डिपार्टमेंट हातूंत क्लियर कट मेन्शन केला ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स लागचें ना किंवा ताका टीसीपीचें एप्रुवल लागचें ना शॅक्स आनी हेका घालपाक। ह्या खातीर आमी वी आर कमिंग अप विथ द ऑर्डिनन्स फॉर एक्झिस्टिंग ऑल्सो आणि फ्युचर ऑल्सो बीइंग अ टुरिस्टीक स्टेट अशा पद्धतीची टाइम टू टाइम आम्ही त्यांना नवीन शॅक्साक परमिशन दिता किंवा नवीन एक आमच्या पॉलिसीच्या प्रमाणे जे दिता ताच्या खातीर द गोवा इरेक्शन ऑफ शॅक्स स्ट्रोक टेम्पररी स्ट्रक्चर ऑन पब्लिक बीचेस रेग्युलेशन अँड कंट्रोल ऑर्डिनन्स 2023। Yeah, this involvement is of the tourism and environment department. Permanent structure. It is not a permanent structure. It is totally temporary structure. सध्या जे आशिल्ले पयली म्हणजे ताका एप्रुवल घेताले पण ताका परत पंचायतीन अगेन इट इज नॉट अ कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दॅट क्रिएट्स अ मोर प्रॉब्लेम। आता पंचायती हे टेम्पररी स्ट्रक्चर ताका तेंचो बिझनेस परमिशनाक लागतले पण नॉट फॉर द स्ट्रक्चर ट्रेडा खातीर लागतले। गोय मायनर मिनरल नेमात दुरुस्ती करतले। हे दुरुस्ते उपरांत रेंव आनी चिरेखणवाल्यांक बेगीन परवाने मेळप शक्य जातले। कदंबा खातीर नव्यो 15 इलेक्ट्रॉनिक बशी घेतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिल्या। मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। अशोक वरम मेंबर सेक्रेटरी विलीजीस रागांजा स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रीडम फायटर्सच्या भुरग्यांनी मागीर एप्लाय केले सगळी स्कीम सोंपोवन तेंचो परत एकदा व्हेरीफाय करून कन्सिडरेबली विकास करपाचो सरकारान केला। एकदा व्हेरीफाय करतना उरलेल्या फ्रीडम फायटर्सच्या भुरग्यांक दिलेले एप्लिकेशन पेंडींग आशिल्ली स्कीम सोंपल्या उपरांत व्हेरीफाय करपाचें 30 मार्केटाचें आसता। एकदा फक्त तिका आमी स्किमी एक्सटेंशन दिला 2% रिजर्वेशन आसता ते व्हेरिफिकेशन आनी एका होम डिपार्टमेंट सेपरेटली करता। दी स्कीम इज एक्सटेंडेड टील 28/2/2025 पर्यंत। आता परत ना जिल्हे हा पळय परत आनी एप्लाय करता। Procurement of the 15 new buses for the KTC. 50 नवीन बसेस जे आसा पळय KTC ना तिका घेता। इलेक्ट्रिक बस this address scheme
सेंट्रल स्कीमचे किती cost किती लागेल? 50% कॉस्ट त्याच्या टेंडरिंग प्रोसेस आणि येतं सगळे प्रपोजल फॉर द क्रिएशन अँड रिवायवल ऑफ द टेक्निकल एन्फोर्समेंट पोस्ट इन द कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंट. म्हणजे कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंट आलं की नवीन टेक्निकल आणि एन्फोर्समेंट हाज्याकडे पोस्ट क्रिएट करतात. एन्फोर्समेंट न्यू पोस्ट क्रिएशन टोटल पोस्ट 17 state tax officers. Altogether 54 different posts असतात. Additional commercial tax officers, deputy commissioner tax officers, assistant असे टोटल 54. पूर्ण बोर्ड परत एकदा ऍक्टिव्हेट केला, त्याचे कन्सल्टंट घेऊन त्याचे काम फुल फ्लेज करपाचें ठरयलां. आम्ही ग्रामीण मित्र स्कीम्स जी आशिल्ली आमची तिका पुढे ऍक्टिव्हेट करून त्याचे पेमेंट आनी हे आमी तांकां म्हटलें पाहिजे त्या ग्रामीण मित्रांक आमी पेमेंट दिवपाक सुरवात केली. ई सर्विसीस ज्यो आसा त्यो मॅक्झिमम त्या लोकां कडेन खूब मोठ्या प्रमाणात पावपा खातीर हाजो मदत जातलो. जेणे करून आमच्या IT डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी फास्ट ट्रॅक केल्लो आसा. Approval of the filling of the 2 posts of the tutor and demonstrator in the biochemistry in the Goa Medical College. आम्ही कॉन्ट्रॅक्च्युअली अप्रोच करता कारण त्यातल्या एज्युकेशन गोवा मेडिकल कॉलेजीक बाकीचे पोस्ट त्याच्या खातीर ऑब्स्ट्रक्शन काय जावपाक जाय म्हणून रेग्युलर पोस्ट बरी सर आमी कॉन्ट्रॅक्च्युअल पोस्ट त्याच्यात दिता. 10% hike in the super specialty allowances doctors appointed on the regular basis to the Goa Public Service Commission. आमचे सुपर स्पेशालिटी डॉक्टर्स जे आसा हांच्या खातीर 10% हायक दिता. सुपर स्पेशालिटी वर्क इन सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल. आता किती पगार लागतो? पगार किती लागतो? तो पगार किती जातो म्हाका खबर ना. आणि वी आर गिविंग 10% हायक. बेसिक आमचे ॲट पार विथ आम्ही जसे कार्डियक युनिट जाऊन ते सांगितल्या लेवलाचेर येतात तर दे आर नॉट गेटिंग मच मोर दॅन दॅट. देर इज अमेंडमेंट फॉर द गोवा मायनर मिनरल कन्सेशन रूल 1985. मायनर मिनरल स्ट्रीमलाईन करपा खातीर चिरे आसतले बाकीचे काम रूल्स आमी अमेंड केला वेगवेगळे जेणे करून मायनर मिनरल सगळे स्ट्रीमलाईन जातले. फास्ट ट्रॅक जाता. आता खूप कटकटी येतात वेगवेगळे तांकां परमिशन बेगीन मेळना ते स्ट्रीमलाईन करपा खातीर आनी ताका अमेंडमेंट केल्ले आसा. दाबोळे केशव स्मृती शाळेत पैसे आणि वस्तू असे मिळून 50,000 रुपयाची चोरी सोमारा जाल्या. या 15 दिसात शाळेत जाली ही तिसरी चोरी. ही घडणूकूय आयतारा घडिल्ली जाल्यार सोमारा हो प्रकार उक्ताडार आयला. कुलूप फोडून शाळेत घुसून चोरी केल्ल्याचे CCTV फुटेजींतल्यान स्पश्ट जाला. आज सकाळी हांव जेन्ना आयलें असिस्टंट हेडमिस्ट्रेस राजश्री जाधव जेन्ना आयलें तेन्ना हांव म्हज्या कॅबिनान गेलें पळयता जाल्यार कॅबीन सगळें आस्ताव्यस्त पडलेलें. सगळे पेपर्स ड्रॉवर फोडलेले आसले. सो म्हाका मातसो डावट आयलो की कोणें तरी मिस हँडल केला हें कितें तरी म्हणून. हांव सकयल आयलें म्हाका फर्स्ट फ्लोरार म्हाका पिवन मेळ्ळो संतोष. तेणें म्हटलें की ऑलरेडी गेट ओपन आसल्यो आपल्याक दिसलें खंयचे तरी आमचे 4 पिवन आसा सो एका खंय कोणें तरी लॉक काडलें आसतलें अशें दिसलें. हांव तशेंच ताका घेवन सकयल आयलें. हांगा हायर सेकंडरीचो विवेक रेडकर म्हाका पिवन मेळ्ळो. तेणें सांगलें मॅडम आमचें ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिस फोडलां आनी कबर्ड सगळे फोडले. मागीर म्हाजो हायस्कूल स्टाफाचो एक म्हणजे क्लार्क आयलो तोय म्हणपाक लागलो की आपलें ऑफिस फोडलां. मागीर वयर गेली हेडमिस्ट्रेसीचें ऑफिस फोडलेलें. सो अकॉर्डिंगली हांवें मागीर मॅडम हिंग आसली त्या आतां प्रायमरी वचपाची आसली सो हांवें तिका फोन केलो आनी तिका सांगलें की अशें स्कुलान इन्सिडंट घडलो. कॅश कितें आयला? जवळ जवळ 50,000 रुपयाचे चोरी जाल्ली आसा सगळ्या 4 ऑफिसां मेळून आनी डॉक्युमेंट सगळे अस्ताव्यस्त जाल्ले आसा. आनी कितें मेजर डॉक्युमेंट्स बी कितें आयला? ते स्टॅम्प अजून आमकां कळना कित्याक आमकां एंट्री दिवना आजून ऑफिसर. पूण जे आमचे कितें व्हेल्युएबल आसले तेज्या वयल्यान आमकां दिसता की 50,000चे नुकसान जाल्लें. म्हणून टोटल कितल्यो ऑफिसां ही आतां फोडलेली आशी? ही 4 टोटल 2 4. एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिस आनी 2 हायस्कूल हेडमिस्ट्रेस असिस्टंट हेडमिस्ट्रेस हांचे केले. CCTV फुटेज घेतला? CCTV फुटेजीचेर 2 आयडेंटिफाय जाता पूण तेणी कवर केल्ले आसा आपल्या. आनी आतां आमचे स्टार्टींग PSI आयल्ले नागेश्वर. मागीर आतां आमचे DYSP सलीम येवन गेल्ले तेणी आमकां आश्वासन दिलें. मोरजेच्या आनंदी अनंत मिनी सुपर मार्केटात आयतारा राती उसरा जाल्ल्या चोरयेचो प्रकार उक्ताडार आयला. CCTV मशीन सोऱ्याच्यो बाटल्या सयत 2 लाख रुपया मेळून सुमार 20 लाखांचो मुद्देमाल फारयलो. फुडलो तपास सुरू आसा. आनी सोऱ्याचे थोडे बॉटली आयले
हां कितल्यांक जाले अंदाज तुम्ही लास्ट दुकान कितल्यांक बंद करता 12:30 पावणे एका म्हटलं दुकान आम्ही बंद केलेले. हय पूण हाच्या ऑपोजीट ही दुकानां चालू आसता मरे हय हॉटेल सगळी चालू असली पूण आता फाटल्यान कितें माडा वयल्यान चढान चोरी केले काही दिसता अंदाज. पूण तो कोण तरी प्रोफेशनल असतलो. तरी अंदाज कितलो जाला आसतलो लॉस लॉस जवळ 1.5 लाखा वयर जाला. 1.5 लाख वयर कितें कितें व्हेला म्हणटा डिविडर आयला कॅश आयले आनी मेन सोऱ्याचे बाटले आयले त्यांनी. हां आनी तुमी केन्ना पळयली चोरी जाली ती चोरी जाली ती आता सकाळी जेन्ना ओपन करूंक गेले तेन्ना पळयले. आनी पुलीस येवन गेले पोलीस येयले. श्वान बी कितें हाडला ना अजून हाडूंक ना कितें कितें हाडटा म्हणून सांगला तेंच्यांनी सांगता म्हणटा हाडटा म्हणटा. उणें जावपाचें नांवूच घेना. सोमारा हणजूण वाठारांत जाल्ल्या अपघातांत आंध्राच्या चलयेक आपलो जीव वगडावचो पडलो. रस्त्या कुशीच्या वणटीक धपको दिले उपरांत चली रस्त्यार पडले. इतल्यानूच एक कार चलयेच्या आंगा वयल्यान गेल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें. मडगाव नगरपालिकेत भ्रष्टाचार वाडला असो सणसणीत आरोप फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान केला. मडगावच्या खंयच्याच वाठारांत उदरगतीचें काम जाल्लें ना. स्वता आमदाराचें लेगीत मात्तूय लक्ष ना तेन्ना नगराध्यक्ष आनी कितें करतलो असोय प्रश्न विजयान ह्या वेळार उपरासलो. आनी कामाक जे वर्ड आमचे कडेन नात फॉर एग्जाम्पल हो वर्ड थंय आमी चड फोकस करतले कित्याक म्युन्सिपालिटी कांय काम करना. म्युन्सिपालिटीचें एक टेंडर जायना कितेंच जायना. थंय फकत गल्ले घालून लोक बसल्या पयशे कलेक्ट करपाक. आनी चेअरपर्सनान सांगलां की मडगांवचो आमदार मडगांवकारा खातीर देवा कडेन उलयता. म्हाका दिसता चेअरपर्सनान एक बरी सर्वीस केल्ली आहा गोंयचे जनतेक सांगून की ताजो विकास पुरुश कोण तो देवा कडेन उलोवपी म्हणून तुमी म्हजेर टॉन्ट हांव मारता म्हणटाले. ताणेंच सारकें सिद्ध केल्लें. इतलें सगळें जावन देवा कडेन उलोवन मडगांव कोसळटा कित्याक कोसळत आहा आनी कोसळटा तें रिपेर कित्याक जायना हाजें उत्तर म्हाका दिसता ताणें दिवंक जाय. विजनरी कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीन बुडयल्ल्या ठेवीदारांचे पयशे परत मेळोवन दिवपाचें आश्वासन सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिलें. ऑडिट केल्या उपरांत 40 कोटीचो फ्रॉड आशिल्ल्याचे मुखार आयलें. ह्या खातीर 6 ऑडिटर नेमल्यात. पयशे मेळोवन दिवपाक कांय म्हयन्याचो कालावधी लागतलो अशें सुभाष शिरोडकाराचें म्हणणें. विजनरी कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीन पयशे बुडलेले ठेवीदारांनी मंत्रालयात सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांची भेट घेतली. 2018च्या ऑडिटा प्रमाण 29 कोटी रुपयाचे लुकसाण दाखयता. त्या भायर 2019 ते आतां मेरेन ऑडिटूच जावंक नाशिल्ल्यान हो आंकडो वाडपाची शक्यताय ठेवीदारांनी उक्तायल्या. ठेवीदारांचे पयशे परत मेळोवन दिवपाचें आश्वासन सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिलें. प्रामुख्यान लक्ष घातलेलें आसा आनी ऑडिटर्स अपॉयंट केल्ले आसात. आमकां थंय जो सी आसा ताजोय आमकां सपोर्ट जाय पडटलो. आनी दुसरें म्हटल्यार आतां सद्याक जवळ जवळ 5 ते 6 समोर अधिकारी घातल्यात थंय. ते बँकेचे डिटेल पळयले जर जाय जाल्यार सादारणशे 39 क्रोड्स जे आसा पळय ते फ्रॉड आसा. तातूंत भितर बोगस लोन खूब दिल्ले आसात. हेजे नांवार 1 लाख 2 लाख 3 लाख करोड खूब हे केल्ले आसात. बँके कडेन एसेट्स चड नात. सादारणशे म्हणजे हिसपान मॅक्सिमम 5 to 7 crores कितें एसेट्स आसतले जे आमच्यान डिस्पोज करपाक जातले. लोन जे आसा पळय न्ही ते सादारणशे रियल लोन जे आसा ते म्हणजे हिसपान 4-5 कोटी. आतां ते रिकवरी फट्ट करून 1 म्हयन्या जावंक शकना. आमकां हांगसर जालां म्हणून 5 कोटी 1 म्हयन्या भितर किंवा 2 म्हयने जावंक शकना. पूण वी आर ट्रायंग टू एनफोर्स अँड रिकवर दीस अमावंट. जसो जसो एमावंट येता पळय न्ही ते पद्दतीन जे कितें एमावंट येतात तो लोकांक आमकां दिवपाक मेळटलो. म्हणजे वेगळें मार्क करपाचें अशें करून हे केल्लें आसा जेणे करून जितली कितें रिकवरी जाता आनी एसेट्स डिस्पोज ऑफ करून ते ऑफकोर्स एसेट्स डिस्पोज ऑफ करपा म्हटलें जर जायत ताका 2 महिने 3 महिने 4 महिने लागता. ते फट करून जावचें ना. मॅक्सिमम प्रायस कितलो मेळटा तो पळोवचो पडटलो आमी. आनी त्या प्रमाणे ते डिस्पोज ऑफ करून जे पयशे येतात ते पयशे जाणी कोण डिपॉझीट केल्ले आसा त्या लोकांक आमी मदत करची पडटा. सो तुमी बरें दिसना. सो हो आमचो हें आहा तें मातशें सीएमाक बरें पावयचें की आमचे पयशे मेळपा लागून आमी हिंगा येता. आमची विजनरी कॉपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी 4 ब्रांचीस आसाय. लोटले, कोलवा, माजोड्डा आनी रामनागरी कुर्तोरी. कितले पयशे उरल्या? पयशे आमचे 2018 ऑडिटा प्रमाणे 2018 ऑडिटा प्रमाणे 39 crores लायबिलिटीज दाखयता एकॉर्डिंग टू 2018 ऑडिटा प्रमाणे. तेजे उपरांत 18-19 ऑडिट जावपाची उरलो आहा. 18-19 जालो मागीर 19-20 ऑडिट जावपा आहा. सो सगळे एकठांय केल्यार आमचो अदम आसा 50 crores तरी आमकां दिवपाक जाय.
आपूण मुख्यमंत्री आशिल्लो जाल्यार विजनरी कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीन बुडिल्ल्या ठेवीदारांचे पयशे मेळोवन दिवपा खातीर हेर बँका वांगडा बॉन्ड तयार करून तांकां बेल आउट करपाचो अशें बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगस म्हणटा. म्हणटाय ती एज अ गव्हर्मेंट वी नीड टू फायंड अ सोल्युशन बाय बेलिंग देम आउट. सो बेलिंग देम आउट करपाचें ऑप्शन जे आमी असेंब्लीतून हांव उलयल्लो आनी सांगलेलें आतां बेल आउट करता तो कितको करतलो. एक बँकाको पयशे नाय, एसेट नाय ऑन पेपर, जाल्यार ताका बेल आउट करपा जाय. हांव चीफ मिनिस्टरू गोंयचो, हांव चीफ मिनिस्टर जाल्यार आय वूड हॅव क्रिएटेड सम कायंड ऑफ अ बॉन्ड्स अँड गिवन एन एश्योरन्स टू एनी अदर बँक अँड आय वूड हॅव पुट अप एन अपील. सो हांवें आज ऑनरेबल मिनिस्टर WRD आमी सुभाष बाबा सांगलें की यू ऑल कम आउट. आतां इलेक्शन जावपाक 3-4 दीस उरले कोड येवपाक. ताजे पयलीं एक अपील घाला न्हू. यू पुट आउट एन अपील फ्रॉम द गव्हर्मेंट सायड रिक्वेस्टिंग बँकर्स टू कम इन ऑर्डर टू बेल आउट द विजनरीज. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत. प्रकाश नायक हांची मांद्रे सरपंच पदाचेर निवड जाल्या. ॲडव्होकेट अमित सावंत हांणी मांद्रे पंचायतीच्या सरपंच पदाचो राजिनामो दिल्ल्या उपरांत मांद्रे पंचायतीच्या सरपंच पदाची जागा रिती आशिल्ली. नव्या सरपंचाक थळावो आमदार जीत आरोलकारान परबी भेटयल्या. कॉंग्रॅच्युलेशन्स प्रशांत नायकाक की तो सरपंच जालो मांद्रे गांवच्यान. सगळ्यांक खबर आहा मांद्रे पंचायत ही सगळ्यात व्हडली पंचायत आणि त्याची एंटायर टीम जी आयज त्याच्या सपोर्टाक उबी आहा, सगळे मेंबर्स. सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार प्रशांताक इतलेंच सांगूंक सोदता की तेचो टेन्युअर जो आहा तो टेन्युअर त्यांनी बऱ्यापैकी ग्रामस्था खातीर, स्थानिकां खातीर, गांवच्या विकासा खातीर त्यांनी फुडें वाटचाल बरी जावची तेची अशें देवा कडेन मागता. तशेंच जे डेव्हलपमेंटाची कामां जी इतले ते पेंडींग आहात, जे फॉर एक्झाम्पल आमचे फिश मार्केट, परत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हे आणि परत PWD वॉटर टँक हे जे इतलो ते पेंडींग आहा ते त्यांनी म्हाका एश्युअर केला की कशा भाशेन हे इमिजिएटली स्पीड अप करून बेगिनात बेगीन गांवचो विकास आणि गांवच्या डेव्हलपमेंटा विशयी सगळे पंच मेंबर त्यांच्या वॉर्डाचेर आपापले डेव्हलपमेंटाचे विशय घेऊन येतातूच आणि माझो सदांच सपोर्ट असता. पण एज अ सरपंच त्याची जबाबदारी तितलीच आहा. गांवचे जे डेव्हलपमेंट नेसेसिटी नीड्स जे स्थानिकांक जे जाय तो त्यांनी एश्युअरूय केला आणि म्हाका गॅरंटी आहा, खात्री आहा त्याच्या टेन्युरान तो खंय तरी ते एका चालीक लायतलो. आपल्या देशाचे नेतृत्व करतना स्वता वेगवेगळ्या क्षेत्रात वांटेकार जावप महत्वाचे आसा. जेन्ना तुम्ही मतदान करतली त्या वेळार विकसित भारताचो हेतू धरून मतदान करचे. तशेंच देशाचे भविष्य तरणाटे पिळगेच्या हातान आसा अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी यूथ ऑफ पार्लमेंटाच्या कार्यावळी वेळार सांगलें. यूथ पार्लमेंट म्हटल्या उपरांत आयचो तरणाटो पार्लमेंटात पावपाक जाय, आयचो तरणाटो असेंब्लीत पावपाक जाय, आयचो तरणाटो ह्या डेमोक्रेसीच्या प्रोसेसांत सहभागी जावपाक जाय. डेमोक्रेसीच्या प्रोसेसांत सहभागी जावपाक जाय जेन्ना हांव म्हणटा तेन्ना तो खऱ्या अर्थान यूथ लिडर जावपाक जाय. यूथ लिडर जेन्ना हांव म्हणटा इट इज नॉट ओन्ली द पॉलिटिकल लिडर बट ही शूड बी द सोशियल लिडर, ही शूड बी द कल्चरल लिडर, ही शूड बी द इकॉनॉमिकल लिडर. या सगळ्या सेक्टरात आपल्या देशाचे नेतृत्व करता असताना आपूण पयलीं आपल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात नेतृत्व करप हें गरजेचें आसा. तुमकां 18 वर्सां पुराय जाल्यार पयले फावटी वोटर करपी म्हणजे पयले फावटी मत दाबपी, बटन दाबपी तुमी सगळे वोटर आसात. आमी वोटींग कित्याक करचें? म्हाका दिसता हाजेर डेलिब्रेशन्स जातले, हाजेर डिस्कशन्स जातले. आमी वोटींग करता विकसीत भारता खातीर, ह्या देश घडोवपा खातीर आमी वोटींग करता आनी ताजेरूच डिस्कशन करपा खातीर तुमी सगळे जाण हांगासर जमल्या. आनी हे सगळें करता आसतना हे आमचें मत कोणाक हें म्हत्वाचें ना, आमचें मत ह्या विकसीत भारता खातीर हें म्हत्वाचें आसा. हांव हांगासर खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचो कॅम्पेन करपाक येवंक ना. एज अ मुख्यमंत्री ह्या नात्यान तुमकां तुमच्या मताचें म्हत्व कळपाक जाय आनी तुमचो देश विकसीत भारत 2047 फुडल्या 25 वर्साच्या विकसीत भारताचें स्वप्न जेन्ना आमी पळयता आनी तें स्वप्न पळयता आसतना आमचो देश खंय आसतलो आनी त्या विकसीत भारताचे खरे वांटेकारी कोण आसतले तर आयचे तरणाटे आसतले. गोयचे आदले उपमुख्यमंत्री दयानंद नार्वेकर हांची चली प्रियांका नार्वेकराक आयतारा राती कडेन मरण आयलें. तिच्या मरणा फाटल्यान नेमकें कारण कळुना. तिचेर म्हापशांत निमणे संस्कार जातले.
दक्षिण गोयच्या लोकसभा वेंचणुकेच्या उमेदवारा बाबतीत फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायाची भूमिका कायम. आपूण काँग्रेसीचो गोय प्रभारी माणिकराव ठाकरेक मेळून आपले मत स्पश्ट केला. ते कोणाक उमेदवारी दितले हो तांचो निर्णय अशेंय विजय म्हणटा. मात सार्दिनान खासदार निधींतल्यान फातोर्डा मतदारसंघात कसलीच कामां करूंक नात. देखून आपलो ताका तेंको नाशिल्ल्याचे विजयान ह्या वेळार स्पश्ट केले. लोक म्हणजे कितें ताणें केलां मिटिंगेक हांव वचूंक नासलो आनी हांगा गिलेर्मान बरयलें की हांव ना आनी हाका धाडला दुर्गाडा साहेब. ताणें आतां आपयलो म्हणून हांव गेलो. सार्दिनाचे बी सांगू तुमकां पळय सार्दिनाचें हाजें ताजें आतां उलोवन कितें फायदो. तांकां कॅन्डिडेट ते घालतले, पार्टी जिखल्यार ते जिखतले, सिम्बॉल तांचो, ताका जाय जाल्यार घालूं न्ही. लोक कितें तें मागीर दाखयतले आनी उलोवन कांय फायदो ना ताजें. फायनली आतां हें सारकें तेकिल्लें आहा. जें कितें सांगपाक जाय, जें कितें सजेशन दिवंक जाय तें हांवें ताका दिल्लें. आमच्या मतदारसंघाक एक कुस्कूट पयसो दिवंक ना. फातोर्डा मतदारसंघाक आमी कित्याक सपोर्ट करतले आसले मुख्य आमचे एलायन्स ओपोज करतालो. काँग्रेस पार्टीची मारा म्हूण सांगतालो तो, अशें पळय सिग्नल करून व्हिडिओ आहा. हे मनशाक कसलो सपोर्ट करपाचो आनी कितें उरना. पूण जाय ताका घालूं न्ही. आय डोंट वॉन्ट टू मेक एन इश्यू ऑफ एनीथींग. तांकां जाय ताका घालूं न्ही, तांकां देव पावतलो. हांव क्लियर आहा. म्हजें जें कितें ओपिनियन आहा हें म्हजें ओपिनियन. म्हाका अशें न्यूजपेपरान घालून आनी कितें घालून म्हाका आन्सरेबल जर कोण करूंक सोदता जाल्यार हांव ते न्यूजपेपराचेच एडिट हें उत्तर म्हणून म्हजें दाखोवंक शकता की हो युजलेस MP आनी कोळश्याचेर उलयलें ना आनी तनमार प्रोजेक्ट बरो म्हूण सांगलें. तामदार प्रोजेक्ट बरो असलो जाय म्हणून आनी मागीर हांगा प्रेशर जाता करूं यू टर्न मारलो. वास्कोच्या उदरगतीचो आराखडो तुमच्या सामकार दवरला. खेळा संकुल जातलोच ते भायर दाजी सरकार फुडले वेंचणुकेक उबो रावचे पयलीं वास्कोचो बस स्टँड बांदून तयार आसतलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान वास्कोच्या लोकांक दिलें. विकासाचो आराखडो तुमच्या मुखार दवरलो. तेणी काही कामाची रिक्वेस्टूय केल्या. गडे कदाचित हांगासलो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसतलो, वास्कोचो बस स्टँड आसतलो जो खुबसो तेंप रेंगाळत पडला. बट दाजी फुडल्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात परत इलेक्शनाक उबो रावच्या पयलीं तो बस स्टँड पुराय जातलो हे 100% हांव तुमकां सांगता. आनी एक प्रशस्त असो बस स्टँड, प्रशस्त असो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट हो तुमकां दिवप हे आमचें उतर आसा. वास्को मांगरावयल्यो गुन्यांवकारी घडणुको आटपांत येवच्यो हे खातीर बीट सेंटर उपलब्ध करून दिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. वेवसायीक सामाजीक बांदिकालेच्या माध्यमांतल्यान हे बीट सेंटर उपलब्ध करून दिला. हर एरियेत लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करपाक 24/7 आमचो विजिलन्स उरपाक जाय. हांगा पुलीस कॉन्स्टेबल कोण तरी अवेलेबल आसपाक जाय. सातत्यान ताच्या खातीर हे बीट सेंटर ओपन केला. ह्या बीट सेंटराच्या उपरांत बीट सेंटर सुरू केल्या उपरांत हांगासली लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन उरतली. कारण बरेचशे फावटी पुलीस स्टेशना वयल्यान मातशी चड लोकवस्ती आसली काय वेगवेगळ्यो क्रायम जावपाचे चान्सीस आसता. लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करपा खातीर आनी अशा पद्दतीच्यो बारीक सारीक क्रायम जावच्यो न्ही आनी लोकांकूय बी डायरेक्ट एप्रोचेबल सेंटर आसचें म्हणून हे बीट सेंटर ओपन केलां. हे बीट सेंटर आमकां क्रिस लॉजिस्टीक आनी तांणी फ्री ऑफ कॉस्ट तांच्यांनी आपल्या CSR एक्टिविटींतल्यान दिला. क्रिस लॉजिस्टिकांतले सगळे डायरेक्टर इन्क्लुडींग आमचो आमदार बाब दाजी साळकर हाजें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. इज वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द क्रिस लॉजिस्टीक. बाकीचे तेंचे डायरेक्टर तांचें अभिनंदन करता. तेंच्यांनी 2 सेंटरची आमकां एक बाब संकल्प बांबोळकर हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिले आनी एक हे दिले आनी तेंचें अभिनंदन. आमचो PI हांगासर स्टाफ घालून ते मेंटेन करपाचें काम करतलो सो दॅट हांगाची लॉ अँड ऑर्डर आहा पळय ती मेंटेन करतली. वन्स अगेन हे लोक आमचो कावन्सिलर आनी बरेच त्रास जाता तेजो तो तेणी हांगासर सामकें दाजीच्या फाटल्यान लागून हें घेतला. ताका जाय तो स्टाफूय बी मेळटलो. फुडल्या 3 वर्सां भितर कुडचडे मतदारसंघात खेळा संकुला सयत हेर प्रकल्पाची कामां बेगोबेग पुराय जातली अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिलें. कुडचडेंतल्या होडार पुलाच्या 2ऱ्या लेनीच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयताले. ह्या वेळार थळावो आमदार निलेश काब्राल आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. सगळ्या जाणांक होडार ब्रीज म्हणटा आसतना हांगासर आमकां सगळ्यांक खबर आशिल्लो साको तसो पळोवंक वचत जाल्यार पूल नाशिल्लो. हांवेनूय पळयला फावंडेशन स्टोन घालपाक येयल्लो तेन्नाय. आनी कशा कंजेशनांतल्यान एक गाडी गेली जाल्यार 2 गाडयो वांगडा वचूंकूय मेळनाशिल्ल्यो. ताजेर आयज ऑलमोस्ट 2 लेन सेपरेटली आमी ब्रीज आज लोकार्पण करता आसतना मनाक खूब खोस भोगता. निलेशान स्वता इनिशिएटीव्ह घेवन ताणें हो ब्रीज कंप्लीट केलो त्या बद्दल ताजेंय अभिनंदन करता. म्हणजे बस स्टँड आसतलो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसतलो
रवींद्र भवनचे एक्सटेन्शन विंग आसतले, लायब्ररी आसतली. येदे व्हडले 4 प्रोजेक्ट हांव कित्याक सांगता, तुम्ही पणजे सारकिल्या शहरांत सुद्धा जर पळोवंक वचत जाल्यार तुमकां अशा पद्दतीचे प्रोजेक्ट पळोवपाक मेळचे ना जे तुमच्या कुडचड्यातल्या ल्हानशा शहरांत हे प्रोजेक्ट आसा. बट जरी उशीर जाला आसत जाल्यार येता त्या 3 वर्सांच्या, हांव फुडल्या वर्सा म्हणना, इट इज नॉट पॉसिबल. एका वर्सान हे प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक शकना. फुडल्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात डेफिनेटली तेजो प्लॅनूय केला, निलेशाकूय खबर आसा. तेजो प्लॅन करता आसतना तेजे फायनान्शियली प्रोविजन टप्प्याटप्प्यांनी 3 वर्सां खातीर केला. कारण म्हाका फटीक उलोवपाची संवय ना, कारण तेजे फायनान्शियल प्रोविजनूय करचें पडटा. कारण हे 3य प्रोजेक्ट तशे कॉस्टली प्रोजेक्ट आसा, मेजर प्रोजेक्ट आसा ते, आनी तेजे फायनान्शियल प्रोविजनूय केला. आणि पुराय टप्प्याटप्प्यातल्यान फुडल्या 3 वर्सां पयलीं निलेश परत इलेक्शनाक वयच्या पयलीं ते प्रोजेक्ट कंप्लीट जातले, इतकेंय हांव तुमकां नेटान करपाक आमी हातीन घेतलो. 2 गोष्टी आशिल्ल्यो. हो ब्रीज जर मोडून परतून करपाचो आशिल्लो जाल्यार लोकांक खूब पयसल्यान थोडे दीस 5-6 दीस आमी बंद केल्ले रस्तो, आनी घाणीवड्यान लोक वयताले. म्हाका कितलेच फोन आमकां एक्सिडेंट जातले म्हणून. सो हेजे खातीर एका प्लॅनिंग करपाचो खूब एक मोठो म्हाका दिसता एक तकलेर म्हजे भार आशिल्लो. आनी हो भार आमचो कन्सल्टंट दिलीप बाब, ताचो सत्कार आमी करतले, तेणे हो भार म्हजे वयल्यान काडलो. आनी असो एक सुजाव येयलो तेन्ना हांव पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आशिल्लो की हो ब्रीज जो आसा, हो ब्रीज अर्दो कट करून 1 लेन आमी चालू दवरूंक शकता. आतां तेजे रिस्क कोण घेतलो? रिस्क म्हणल्यार कोणे तरी घेवपा पडली. कित्याक फाल्यां जर अशें तशें कितें जालें जाल्यार कोण जबाबदार हो प्रश्न जालो. आनी पीडब्ल्यूडीचो एकूय इंजिनियर आपणाचे रिस्क घेवपाक सोदनासलो. आनी तेन्ना हांव दिलीप बाबाची तोखणाय करता की तेणें स्टडी करून हो ब्रीज जो आशिल्लो तेजो कुडको काडलो, 1.5 मिटराचो कुडको काडलो. आनी अर्दे ब्रिजाचेर आमी हो सगळो जो वेव्हार आशिल्लो तो कितलेच म्हयने आमी चलयलो. तेजे खातीर हांव दिलीप बाबाक देव बरें कर म्हणटा. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत असतात, ज्याकडे न्यूज येत असतात. ज्या वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. गोंयान क्रायम रेट वाडला. 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी